सुरुवातीत गीत घेऊया. I1, page 160. I1. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सगळे आसूं. आज प्राचीन काळाचो 5वो आयतार आनी ह्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा सायबा आमी जेजूक पळोवंक सोदता. जेजूक पळोवंक, जेजूक अणभवूंक तो लोक सोदतालो, तशींच आमी जेजूक अणभवूंक सोदता. प्राचीन काळ खेरीत कृपेचो काळ, जो आमकां देव अणभव घेवंक बरी संदी दिता. तशेंच आयचो आयतार बुके आनी पिडे आड झुजून भेटयलोलो आयतार. तर कोविड-19 हे जगभर विस्तारलेले पिडेंतली आमकां सगल्यांक निवार म्हूण, तेच बरोबर मनशांची तशेंच सृश्टीची बिगडलेली भलायकी बरी कर म्हूण आनी आमकां सगल्यांक देव अणभवान भर म्हूण ह्या मिसा भेटेन मागून संतोशान ह्या समारंभान वांटो घेवया. प्रभुगलिदो आतांच आमी आयकला ते भाशेन आयचो आयतार बुके आनी पिडे आड झुजूंक भेटयलोलो आयतार, डे ऑफ सॉलिडॅरिटी एगेन्स्ट हंगर अँड डिजीज. कितलोच लोक पिडेंत कश्टवता, आयज तांचे बसत आमी मागया. तेच बरोबर बुकेन कितलोच वळवळटा. कांय जाणांक दनपारचें आसल्यार रातीक जेवण ना. आमकां वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन सांगून दिता कितलो लोक संवसारांत बुकेन कश्टवतात. कितलीं भुरगीं माल न्युट्रिशन वो फावो तें जेवण मेळना जावन अस्वस्थ जाल्यात ती. तांचो सगळ्यांचो उगडास करून तांचे बसत मागया. तेच बरोबर आयचो सेवा धर्म आमकां जेजूक पळोवंक, ताका अणभवूंक, फांतोक सोडून फातकाक मरप आनी कश्टांनी पर्यंत देवाचेर विस्वास थीर दवरप हें दाखयता. हीच चिंतना मनान धरून ही मिसाची भेट भेटयतना पातके म्हूण आमी ओळखून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागया. हांव तांचें खोटेपण बक्षितलो आनी तांच्या पातकांचो आनीक उगडास करचो ना. सोमया काकुटकर, निर्मल कालीस रचून घाल तूं होड्ड्यांत म्हज्या. क्रिस्ता काकुटकर,
घोवाचो कोणो जमनीर पडून मरना जाल्यार तो कसोच उत्ता, पूण मरत जाल्यार जायतें पीक दिता. सोमिया काकुटकर. सोर करूया देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थया हेचो मी मागता मॅसी रिबेरो ह्या सगळ्या भुरग्या पासत जो आपलो वाडदीस मनयता, तशीच फ्लोरिंडा डिसोजा आपलो वाडदीस मनयता, तांचेर देवाचो आशिर्वाद लागल्या. जिवंत देवा आमच्या मोगाळ बाबा, मरणांतलें जिवीत उपजोचें म्हूण अगणीत जाणवायेर तुवें येवजिलें आनी जमनींत पडलेल्या गांवाच्या कोण्या वरी तुजो पूत जेजू मरून जिवंत जावचो म्हूण तुवें थारायलें. ह्या गुटाचो परिणाम कसो आमी सगळीं ताच्या मरणाचें सुबाव पीक जावंक आनी ताच्या नव्या जिवितांतली नवी रचना कशी उजूंक आम्हा समेस्तान फावो कर. आमच्या सम्यातीच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. जेरेमियास प्रवादाच्या पुस्तकावेले वाचप. सुरेस्कर असो उलयता, पळयात असलो दीस येता की हांव इस्रायलाच्या घराण्या लागीं आनी जुदाच्या घराण्या कडेन हांव एक नवो करार करतलो, पूण ताच्या पुर्वजा कडेन तांकां हातांत धरून इजिप्तांतली भायर काडली त्या दिसा हांवें करार केल्लो तसलो करार हो जावचो ना. तांणी तो म्हजो करार म्हणलो, देखून कोण दोनी तो हांवें तांकां दाखोवचें पडलें. हें सांगतात तो सर्वेस्कोर. ते दीस पावतच इस्रायलाच्या घराण्या लागीं असो हांव करार करतलो. हें सांगता तो सर्वेस्कोर. ताचे भितर गोल गोल हांव म्हजी सुमूट रिगयतलो, तांच्या काळजाचेर ती बरयतलो. तेन्ना हांव ताचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा. तेन्ना एकामेकाक शिकोवपाची गरज आसची ना. सर्वेस्पराची ओळख घेयात अशें एकामेकाक सांगचें पडचें ना. पूण सगळीं म्हाका वळखतलीं, धाकटुलीं भुरगीं तशींच जाणटीं. हें सांगता तो सर्वेस्कोर. कित्याक हांव तांच्या नश्टेपणाचे भोगसणें दिवंक येता आनी तांच्या पातकाचो आनीक उगडास दोचो ना. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावन दी. निर्मळ काळीज देवा, वचून घाल म्हज्या अड्ड्यान. सगळीं म्हणुया, निर्मळ काळीज देवा, तकलूच चरत देवा, तकलूच करून दाखय. भोव कळवल्ल्या देवा, उण्या पुसून उडय. पातकाचें कोत धुवन म्हाका नितळ तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब, निर्मळ काळीज देवा, वचून घाल म्हज्या अड्ड्यान. निर्मळ काळीज वचून घाल तूं अड्ड्यान म्हज्या. तीर मन घडून देवा, परतून दी तूं म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबाक काडूं नाका. जबाब, निर्मळ काळीज देवा, वचून घाल म्हज्या अड्ड्यान. तुजे शिरवणीचो म्हाका सोतोस भोगू. उदार मनान म्हाका तूं तीर करून सांबाळ. पापयांक तुज्यो वाटो शिकयतलो देवा. तुजे सोशी पातकी परतून येतली सायबाक. जबाब,
फेब्रुवाक बरयल्ले चिटी वेले वाचप भावा भयणांनो, आपल्या संवसारांतल्या जिवितांत जेजून व्हडल्यान बोग मारून आनी दुखां घालून आपणाक मरणांतलो वांटप जातालो. ताका मागणी आनी प्रार्थना केल्ली तेन्ना ताची भक्ती पासून देवान ती आयकली आनी देवाचो पूत जावन आपल्या कश्टा वरवीं खालतेपण कितें तें तो शिकलो आनी बापान ताका सुपूर्ण केल्या उपरांत तो आपणाक खालती आसवल्या सगळ्यांक शासनीक सोडवणेचें कारण जालो. देवाचें उतर उदकार सोमी म्हणटा, कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय आनी जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. Sorvesfor तुमचे सगळे आसूं जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. पास्क परबेच्या समयार देवाक वजूंक आयलाल्या मदें थोडे ग्रीक आसले. गालिलियांतल्या बेतसायदेच्या फिलिपा सोशी येवन ताणें अशी मागणी केली, सायबा, आमी जेजूक पळोवंक सोदता. फिलिपान वचून आंद्रेक सांगलें आनी आंद्रेन आनी फिलिपान बरोबर जेजूक सांगलें. जेजून तांकां प्रतिपाल केलो, मनशाचो पूत मोहिमेवंत जावचो वेळ पावलो. हांव तुमकां सोच सांगतां, गोवाचो कोणो जमनीर पडून मरना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरत जाल्यार जायतें पीक दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव इबाड करता, आनी जो कोण ह्या संवसारांत आपल्या जिवाचो द्वेस करता तो आपलो जीव सासणाच्या जिविताक सांबाळटा. कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय, आनी जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. कोणूय म्हजी सेवा करीत जाल्यार म्हजो बाप ताका मान दितलो. आतां म्हजेर अंकांत आयला. हांवें कितें म्हणूं? हांव कितें म्हणूं? बापा, ह्या वेळांतलो म्हाका निवार अशें म्हणूं? ना, ह्याच पासत हांव ह्या वेळाक पावलां. बापा, तुज्या नांवाक मोहिमा जोडून घे. तेन्ना एक सुर्गीचो ताळो आयलो. हांवें म्हज्या नांवाक मोहिमा जोडून घेतल्या आनी परत हांव मोहिमा जोडून घेतलो. लागीं आसलेल्या लोकान हो ताळो आयकलो आनी म्हळें, गडगडो मारला. दुसऱ्यांनी म्हळें, एक देवदूत ताचे कडेन उलयला. जेजून प्रतिपाल केलो, हो ताळो म्हजे पासत न्हय, तर तुमचे पासत गाजला. आतां संवसाराची मनसुबी करचो वेळ. आतां ह्या संवसाराचो अधिकारी भायर पडटलो आनी जेन्ना म्हाका जमनी वेलो उंच भारतीत तेन्ना हांव सगळ्या मनशांक म्हजेशी ओडून हाडटलो. अशें म्हणून आपूण कसले तरेचें मरण भोगचो आसा तें ताणें दाखोवन दिलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. भगिनीनो, आयज आमी प्राचिनाच्या काळांत 5व्या आयताराक आसा आनी आयचो सेवा धर्म आमकां जेजूक पळोवंक हो सायबा आमी जेजूक पळोवंक सोदता ह्या विशयाचेर आयचो सेवा धर्म अभ्यास करता. आयचो नियाळ ह्या तिनूय भागांनी आमी वांट्टा. जेजूक पळोवप, दर दिसा पातकाक मरप आनी कश्टांनी
देवाचेर विस्वास थीर दवरप. महात्मा गांधी हो आमच्या देशाचो फुडारी, फादर ऑफ द नेशन. जेन्ना तो सावथ आफ्रिकेक आसलो तेन्ना तो पवित्र पुस्तकाचो जायतो मोग करतालो. ताणें वाचलेलें आनी वाचलेली जेजूची शिकवण ताणें आपणायलेली. आनी त्या काळार इंडियेक कास्ट सिस्टम हो वेगळोचार आसलेली असलें चलतालें तेन्ना तो म्हणटालो क्रिस्ती धर्म एकूच असलो वेगळोचार सोंपोव येता. जेजूची शिकवण असली आनी अदीक करून सेर्मो जो जेजून दोंगरार केल्लो, सर्मन ऑन द माउंट, हो ताका बरो लागलो. आनी एक दीस तो असोच थंय इगर्जेन मिसाक वचून गेलो आनी मिसाक भितर सरचे वेळार इगर्जेन ताका आडायलो आनी ताका सांगलें, तूं हे इगर्जेंत येवंक जायना. तूं जी इगोर्ज काळ्या लोकांक आसा ती इगर्जेन वच. आनी तेन्ना महात्मा गांधीक दिसलें क्रिस्ती धर्म बरो, पूण जे कोण वांगडी आसा क्रिस्ती धर्माचे एक अंतर करता, क्रिस्ताची शिकवण दुस्पटायता. तो आनीक परत वचूंक ना. बाबडी न्हू, आयज थोडे जाण ग्रीक लोक ते जेजूक पळोवंक ताका सोदीक येता. ते फिलिपा लागीं मागता, आमकां जेजूक पळोवंक जाय सायबा, आमी जेजूक पळोवंक सोदता. पालेस्तिनाक लोक जायते जिडेव आसले, पूण पालेस्तिना भायरूय आनीक जायते लोक आसले, जुदेव आसले, ज्यूस इन डियास्पोरा म्हणटा आमी, स्कॅटर्ड ज्यूस. हेवूय आपलो धर्म पाळटाले. तांचे मदें आनीकूय दुसरे पेगन्स वा अनभावार्थी वो ग्रीकूय लोक आसले. आनी हे ग्रीक लोकूय तांच्या धर्मा मदें आनी आपल्या मदें जायती अंतर पळयताले. जुदेव हांची वर्शीप वो हांची बोजवण देवाक मानता तशी आनी बरे भाशेन मांडलेली, हांची तशी तितली न्हय. जुदेव एकाच देवाक मानताले असले, हांचे देव जायतेच आसले, पूण तांचे कडचे कितें तरी हे जुदेवा कडचे ते शिकताले. तांची स्क्रिप्चर आसली ताचेर ते शिकताले. वो कशे भाशेन ते लिटर्जी आपली करताली. तांच्या देव मंदिरांत थोडे फावटी ते वेताले, सिनागॉग्स आसले थंय वेताले. वो तांची ज्युईश कस्टम्स, चाली रिती जुदेवाच्यो त्योय ते पळयताले. आनी कांय फावटी जुदेव जेन्ना जेरुसलेमाक वेताले देव मंदिरांत, तांचे बरोबर थंय वेताले. म्हणजे जेजूक पळोवची आस पळोवंक म्हणटा ते बाबडीनो बेश्टे दोळ्यांनी पळोवप न्हय. जेजूची शिकवण ताणें आयकलेली, जेजू बाबतींत ताणें आयकलेलें. जेजूक पळोवंक वेता म्हळ्यार एके भाशेन जेजूचे शीस जावन ते वेता. आमचे कोंकणी भाशेन आमी म्हणटा, म्हाका तुका मेळूंक जाय. मेळूंक जाय म्हणटा तेन्ना न्हयच बेश्टे मेळूंक जाय म्हणटा तेन्ना घडये कितें तरी म्हाका सांगूंक जाय, वो कितें तरी कितें म्हाका तुजे लागीं विचारूंक जाय, वो कितें तरी तुजो अनुभव म्हाका जाय, वो कसलोच प्रश्नाक कसलो प्रश्न सुटावो करूंक म्हाका तुजो आदार जाय. पूण म्हणटाना आमी कितें म्हणटा, तुका मेळूंक जाय. हेच भाशेन जेजूक आमकां पळोवंक जाय म्हणटा तेन्ना ते जेजू बाबतीन आमी जाणा जावंक सोदता, जेजूचे पाटलार जावंक सोदता. आनी बाबडीनो तांकां मेळूंक दिलें, पूण जेजून कितें सांगलें? जेजून तांकां बरें पिक्चर एके भाशेन दिलें अशें न्हय. कोणूय तर एके कंपनीन जॉयन जावंक सोदता आनी ते कंपनी बाबतीन जाणा जावंक सोदता. कंपनी आपणाचें प्रेफरन्स दाखयता, आपले खंय वयर सरल्या थंय दाखयता, आपले कामदार कशे आसचे ते दाखयता, बरें ते दाखयता. तुमको फायदो जाता, तुमगे आमकां नांव आसा. पूण जेजूक जेन्ना ते भेटूंक येता, जेजू आपले कितें दाखयता? जेजू म्हणटा, तुका तर म्हजो पाटलाव करूंक जाय, तूं रिस्क आदार घे. तुका तर सासणेक जिवीत जाय, तुवें मरूंक जाय. नेगेटीव पिक्चर कशें. पूण तरी आसतना
आमी जाणा बाबडीनो जेजून जें कितें घडलेलें 2000 वयर वर्सां पर्यंत आयज पर्यंत चलता. जायत्यो कंपनी येवन गेल्यो, जायत्यो डिनेस्टी राजा बादशाह येवन गेले, पूण सगळें संपादलें, थोडो काळ चल्लें. पूण जेजून ज्या 12 जाणांक घेवन सुरू केल्लें पवित्र आत्म्या वरवीं आयज पर्यंत चलता. म्हणटच जेजूक पळोवंक जाय म्हणटा तेन्ना जेजूचो अनुभव घेवंक ते आयले. जरी तर जेजून असलें पिक्चर तांकां चित्र दाखयलें तरी जेजूच्या फाटल्यान ते गेले. जायते जाण डिसायपल्स कशे वावरले, 12 जाण अपोस्टल्स आसले, पूण डिसायपल्स जायते जाण जाले. बाबडीनो आयज पयलो आमकां दरेकल्याक आमी जेजूक पळोवंक, टू सी जीजस, टू एक्सपिरियन्स जीजस. जेजूक पळोवप म्हणल्यार ताचो अनुभव घेवप. दुसरो भाग बाबडीनो आमी पळयता पातकाक मरून जेजू सांगता. जायते करार केलेले म्हूण पयले वचपूय आमकां उडास करता. नोवाचे बरोबर देवान करार केलो. सिनाय दोंगरार देवान मोइजेसा बरोबर करार केलो. इस्रायल पुरजे बरोबर करार केलो. अब्राहमा लागीं करार केलो. आनी हे सगळे करार बाबडीनो जेजून देवान केले पळय ते जायत कडेन मोइजेसा बरोबर फातरीचेर बरोवन मोनजातीच्या रोगतान ते सिद्ध करून आयज काल आमी स्टॅम्प मारता तेन्ना मोनजातीच्या रोगतान हे सिद्ध करताले. पूण जेजून हो करार केलो तो आपल्याकूच रोगतान केलो. हो करार जेजून केलो तो न्हयच फकत थोड्याच मदें इस्रायलाच्याच लोकांक घेवन पूण सगल्यांक केलो, सगल्यांक एकठांय केलो. म्हणटच एकूच कंडिशन, पातक सोडूंक हो 2 दिसा पातकाक मरून. आनी हें उदाहरण दिवन जेजू म्हणटा जरी तर घोवाचो कोणो जमनीर पडोन मरोना तो तसोच उरता, पीक दिवंक पावना. गंव जाल्या उपरांत बरो तो वाऱ्याचेर आलता धोलता, ताका सनलायट वो सुर्याची किरणां मेळटा, बरो तो दिसता. वयर गंवाचो कोणो शायन जाता, भांगराचो कसो दिसता. पूण तो तसोच उरता, तो पीक दिवंक पावना. जमनीर पडूंक जाय तो, कुसूंक जाय तो, उदकान बी चड जावन तातूंतल्यान नवी कोंबडी फुटून फोंड पीक दिवंक पावूंक जाय तो. आनी हें उदाहरण दिवन जेजू दरेकल्याक आमकां उगडास करता. आमी संवसारांत जिवंक सासणाक येवंक ना. न्हय म्हूण आमच्या संवसारांतलें जिवीत फोंडांत थंयच सोंपना. आमकां सासणेक जिवीत आसा आनी हाका लागून बाबडीनो पातकाक 2 दिसा मरूंक आमकां तो लागता. आमी तर पातकाक मरना, नवी कोंबडी आमची फुटना. ही आमकां आयज जेजू दुसरी शिकवण दिता. आनी तिसरी सुवातेर बाबडीनो जेजू आमच्या कश्टाचें म्हत्व आमकां सांगता. जेजू कश्टवलो, मनीस कसो तो कश्टवलो. जायते जाण जे जाणार म्हूण समजताले, थोडे जाण अशें म्हणटाले जेजू देव आसलो न्हय, ताका घोडये कुरीस व्हरून त्रास पडोवंक ना जाय, कुर्साचेर मरोन ताका सोंसून तितले त्रास पडोवंक ना जाय. पूण बाबडीनो जेजू मनीस आसलो आनी मनीस कसोय तो कश्टवलो. जे भाशेन आमकां कश्ट पडटा ते कश्ट ताणें सोंसले. न्हयच कुडीचे पूण ओत्मिकूय कश्ट, मोनाचे कश्ट, खेळण्यो, मस्कऱ्यो करप, खाट्याचो मुकूट घालप, तिबी उडोवप, कुर्सार पर्यंत मारप, असले कश्ट ताणें सोंसले. आनी ह्या कश्टांनी बाबडीनो जेजून आपणाक कश्टवतालो तेन्ना बापा लागीं मागलें, बापा जाता जाल्यार हें पात्र कुशीन काड, कश्ट म्हजे वयले निवार, पूण तुजी कुशी जावली. बाबडीनो आमी बरीं जावपाक वखदां घेता आनी घेवंकूच जाय. पूण कांय फावटी आमकां कश्ट समजना तेन्ना, तुजी चूक कसलीच ना तेन्ना, दुसरो कश्ट तुजेर घालता तेन्ना, तुज्या कश्टांक तुका अर्थ मेळना तेन्ना, तुजे कश्ट तुकाच समजना तेन्ना कितें करचें? जेजू भाशेन बापा तुजी कशी जाव अशें म्हणचें. म्हणटच आयज ह्यो तिनूय वस्तू बाबडीनो आमी धरुया. आमच्या कश्टांक म्हत्व आसा. इट्स अ मिनींगफूल सफरींग. म्हणटच पयले सुवातेर जेजूक पळोवन आमी आनी ताचो अनुभव घेवंक वावरया. दुसरे सुवातेर पातकाक 2 दिसा मरून आमी जेजूचो आदार मागुया. आनी तिसरें कश्ट आमकां येता तेन्ना
देवाचेर आमचो विस्वास थीर करूया अशें जाता. उबे रावया. सोत मानता देवाक सोद जाय बाबा स्वर्गांत कुणी चार आसतना म्हणजे क्रिस्तांत जायत्या सत्ता सोन्या तो पवित्र आत्मा सोनवला वार पर्यंत सोनवला वस्त्रकात सोसलाय ताका विस्तार सोडला कमलांत ताका निकलो कमलामध्ये देवला तिचे सोनाला वर्षभर झाला स्वर्गात सोडला स्वर्गाला चौशे एकाच्या लक्ष्मी सुरू करून सत्वांता पवित्रात्म्या आपणाचें समर्पण करून जेजू देवानी मनशा मदें मदेस्ती जावंक पावलो तर ह्या वेळार आमच्यो गरजो आनी आमची मागणी जेजूक फुडें घालून सर्गीच्या बापाक मारया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले जिविताचे भोवायकेंतल्यान आपले पोरचे जेजूची ओळख आनी उणमोवूंक दिवून तांकां अदीक आनी अदीक जेजू सरशी हाडूंक देवा लागीं मागया. राजकारण चलयतल्यांनी आपले कार्य सेवे चाकरेच्या मोलान चलोवंक आनी दर एका नागरिकाच्या बऱ्याक पडटा तसले निर्णय तांणी घेवंक देवा लागीं मागुया. आपली याज्ञा आमच्या काळजाक कातोयलोल्या तर आमी सगळ्यांनी प्रिती मोगाची भोगसण्याची शांतीची भाग्याची आनी दयाळ करण्याचें जिवीत जिवूंक जेजूचे नीज गोवाय जावन देवा लागीं मागुया. नासतना भूक आनी पिडा सोंसतात तांणी निराशी जायना जावं पूण जेजूच्या कश्टान एकठांवून ते आपले तशेंच संवसाराचे सोरवणे पासत भेटोवंक देवा लागीं मागुया. कोविड-19 हे पिडेन आसलेल्या जेजूची पेखोवणी मरून गेलेल्यान तांकां ससनाचें सूख दुकान आसलेल्या जेजूची बुजवण आनी आमा समेस्तान ह्या पिडेंतली राख आनी सांबाळ म्हूण देवा लागीं मागुया. बापा हे मिसाचे भेटेंत जेजू तुज्या पुताचें संपूर्ण बलिदान आमी भेटयतना आमची मागणी आनी उस्केत तुका उबारता आनी जेजूच्या कश्टाच्या फळा वरवीं ती आमकां फोलो करून मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं भेटवणे वेळार पीक घेवया. C8 पेज 31 C8.
Mocia Baba Benito, Mocia Tumce Bolidan, Sotto de Baba Pat, Manta Tofne, Zalman Magat. Pratnya. कोण वळ्या बापा तुझ्या प्रितीबंद पुता जेजून आपल्या मरणान तुका महिमा जोडून घेतली आनी ह्या खातीर तुवें ताका महिमोत केलोय. जेजूच्या मरणाचें बलिदान आमच्या हातांतलें आतां घेवन तुजेच नांवाचे महिमेक आमकांय ताच्या मरणांत वांटो दी आनी ताच्या संगता महिमोत कर. क्रिस्ता आमच्या सगळ्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासिया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सरकाळी आनी सरताय आमी तुका दिनवासून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जमनींत पडून मेल्ल्या आनी नव्या जिवान उडोवन पीक दिवन उपजल्ल्या एका गोवाच्या कोण्या वरी तुजो एकलोच पूत जेजू कुर्सार मेलो आनी ताच्या वर्ता बरीत मरणांतलें संवसाराक संतोश हाडटलें सुबां पीक उपजलें. तोच जालो नव्यान जिवंत आनी आमी ताच्या नव्या जिवान बोलवलीं. तुजी आपणायलोलीं भुरगीं ताच्या सांगाता जिवंत जाल्या. देखून देवदूतां बरोबर आनी सगळ्या भक्तां सांगाती तुज्यो गणीत जाणवायेचें आनी विचित्र मोगाचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बाबा क्रोस्त पवित्र तो सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोंसून विचारी ताणें उलो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आदलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्यानी सासणेक कराराचें रगत. आत्म्याचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासवात आनी समेस मनशां पासवात तें वारंवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात.
तिसरो उद्गार दिवन बाबडताचो गूट परगटुया तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं वेदांता सगळे संसाराच्या संकटाला आमची सवलत कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे ग्रास करता. नव जिविताचो उणो आनी सोडवणेची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका अधीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी दोशो केल्या मासमेसा पवित्र आत्म्या उर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराल के पृथ्वीचेर विस्तार तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यान बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबाचो धरून मेल्यार ते आमच्या बाबा भयणीची काकत कर. तांकां तुज्या इश्टा गतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे कोळसोडीत मोठो मोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची दया करून मागता. तुजे भशेन तुजो आशिर्वाद आयज वाडदीस समारंभांतल्या मेसी रिबेरो फ्लोरिंडा डिसूजा हांचेर घाल म्हणून मागता. अकबार बरे देवाची माये संगती भाग्यान धरून मुखार सर्व तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर स्वास्थाच्या सुखात आमकां वाडोवी. तांच्या संगात तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बरोबर. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदनान वैभव तुका सासणाच्या सासणान जेन्ना म्हाका सोमनी वेलो वाडटलो तेन्ना हांव सगळ्या मनशांक म्हजेशी ओळख हाडटलो. ही जेजूची उतरां मनान दवरून एक फामील कशी ताणें शिकयलेलें मागणें बापा उबारुया. सर्व वायटांतली आमकां निवार दयागुण्या जिवितान समस्या आमकां दी. चुरीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंड राज्य क्रिस्ताच्या येड्यार आमी बरो सुवात लेखता. तर आमकां तुज्या उदारकां प्रती सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुर्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कशें परमणे तुका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सगळ्याची शांती सदां काळ तुमचे सगळे आसूं. एकामेकांक मोगान शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी. Please Prasada Mela, Kit Gyoya, D32, page 64, D32.
रात्रिया सर्वेस्पर आमच्या मोगाल बापा जेजून आपल्या जिवाचो मोग केलो ना पूण तुज्या आनी आमच्या मोगान खुर्सार आपलो जीव दिलो आनी अशें ताणें आपणाक आनी आमकां तुजें मोहिमेवंत जिवीत जोडून घेतलें. आमी ह्या संवसारांत आमच्या जिवाचो मोग करिनासतना तुज्या आनी आमच्या पेल्याच्या मोगान आमचो जीव खर्चून जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणा वरवीं आमकां बोड दी आनी हे परी जंय तूं आसा थंय आमी ताचें शीस आसूंक आनी तुजे मोहिमेंत सुखेस जावंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पददा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेवया F15 पेज 92 F15